Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. मान्सून कारवार सावन गोंयांत कांय वाठारांनी पावलो म्हूण हवामान खातें सांगता। काल खंय कारवार पाविल्लो, फुडें अरबी दर्यांत पावलो, उपरांत कर्नाटकांतल्या आनी गोंयांतल्या कांय वाठारांनी पावलो। तामिळनाडू, पुदुचेरी आनी कोकणांतूय, उत्तर पश्चिम आनी उत्तर पूर्व बंगालांतूय पावलो म्हूण हवामान खात्यान प्रेस नोट जारी केला। हवामान खात्यान सोमार मंगळारा पावसाचो येलो अलर्टूय जारी केला। गडगड जगला मारून पावस। 2 दीस पडिल्ल्या पावसान गोंयची मान्सून पूर्व कामां एक्सपोज जाली। कुडचडे शेळडे पंचायत वाठारांतल्या एका घरांत उदक। काल राती तुमगे सांजचे उदक भरलें, कित्याक लागून हें उदक भितर सरता? ते उदक आलें उस्पिल नाही न्हू, आलें उस्पिल ना म्हटल्यार येता उदक न्हू भितर। ते सगळें मेन रोडा वयलें उदक भितर येता? हय, मेन रोडा वयलें दिवणची रस्त्यार उदक अयशें येता आनी शेळडे रस्त्यार अयशें येता। ते रस्त्यार ड्रेनेजी वचना उदक? ना, उदक वचना, ब्लॉक जालो आहा। दुसरे वटेन बिपरजॉय वादळ गुजरात आनी पाकिस्ताना वटेन सरकता। सध्या हे वादळ गोंया सावन 700 किलोमिटराचेर आसा। गुजरात आनी पाकिस्तानात हे वादळ 15-16 तारखेक पावपाचो हवामान खात्याचो अदमास। वादळाची तीव्रता उणी जायत आसा, मात वादळाचो धपको बसूंक शकता। गुजरातान दर्यादेगांचेर पर्यटकांक पुरायपणान बंदी घाल्या, तशेंच लागसारच्या लोकां खातीर अलर्ट जारी केला। आपतकालीन यंत्रणा सज्ज केल्या। मुंबयतूय आपतकालीन यंत्रणा सज्ज आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।